Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कॅन्डिडेट उत्कृष्टना जो काम करता तो आज तो इतले 4 वर्सां काम करता हांगा फोंडा तालुक्यात ताणें भोगो पक्ष जिवंत केला परत बरें कार्य युवा कडेन केल्लें आसा ताका अशें ना म्हणूं शकना कितें भोगो पक्षाचो काही हें आसा कितें केंद्रीय समिती विचारावर डेव्हलपमेंट कमिटी काडप पूण ताचें नांव हें निश्चितूच आसतलें उमेदवार म्हणून तांचो ना ज्या पद्दतीन काम करता त्या पद्दतीन फोंडा मतदारसंघात आमी निश्चितूच फुडें वतले आनी 2022 बरी फायट घेवन विजयी जातले प्रियोडातूय आसा हांव आनी शिरोड्यातूय आसा प्रियोडात आमी ह्या फावटी लीड जिल्हा पंचायती आमकां लीड आसा तरी पूण हांव घरा कडेन बसून ही निवडणूक लडिल्ली आहा आनी कार्यकर्त्यांनी आनी मतदारांनी बरो रिजल्ट आमकां दिल्लो आसा वेलिंग प्रियोड पंचायतीचे आमी लीड आसा खांडोळ्या आमी दिल्ली पंचायत फक्त 200 मतां कमी पडली हांव भोविल्लो जाल्यार ती 205 जातली ह्या खातीर परत एकदां प्रियोड एमजीमय जातलें शिरोडाय एमजीमय जातलें आनी फोंडा तालुकाय एमजीमय जातलो तुजो विश्वास म्हाका आसा प्रियोड आनी शिरोडा हे दोनूय मतदारसंघ म्हजे आसा दोनूय मतदारसंघात हांव काम करतलो पूण म्हजी उमेदवारी जास्ती करून प्रियोडात आसतली प्रोवायडेड ह्या 10 म्हयन्यांत कितें घडामोडी जाता तें हांव पळयतलो पूण शिरोडाय भोगो पक्षाचो अस्तित्व आमी परत एकदां सिद्ध तुमची उमेदवारी व्हडलेंच मेळ्ळा हाच्या संदर्भात तुमचें कितें मत हांव थोडें काम करत रावतलो हांवें केन्नाच पार्टी कडेन वचून म्हाका टिकेट दी म्हणून मागली नासली हांव खूब उमेदीर आसा की अध्यक्षान आज जी उतरां दिल्या आनी जे उतरां सांगल्या म्हाज्या बद्दल की म्हाजेकारांक निवडून हाडा तांच्या मनाक हाताच्यान आभार मानता हांव भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आशिर्वादान आनी सुनील सराच्या मार्गदर्शनान फुडें म्हाजें अशेंच काम चालू उरतलें जिको खरो इज पार्ट ऑफ लायफ बट वर्क शूड बी गोईंग ऑन एंड द वर्क वील कीप गोईंग ऑन मुवींग ऑन विथ लॉट ऑफ मोटिवेशन्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन सो आज अध्यक्षान जे उद्गार काढले ताच्यान कशें दिसता तुमकां खूब बरें वाडदिवसाक एक बरें म्हाका एक दिलें आनी हे एकटे वर्साक आनी मोठ्यान आनी दिग्गजान काम करपाक म्हाका स्फूर्ती दिवन अध्यक्ष केल्ले आसा त्या बद्दल तांचे हांव आभार मानता